तर आम्ही म्हटला की मोपा एअरपोर्ट जो आसा हो रेल्वे स्टेशनाक कनेक्ट जावपाक जाय सो दॅट हांगासल्यान पेडणे रेल्वे स्टेशन आणि इन फ्युचर काणकोण ते पेडणे हे डबल ट्रॅकिंग जावन आमकां रेल्वेचो फायदो म्हणजे जो मोपाचेर देंवतलो ताका काणकोण वचपाक जाय किंवा काणकोणच्यान देंवतलो ताका मोपाचेर येवपाक जाय आसत जाल्यार ताका कंटिन्युअसली रेल्वे सुरू जावप हाजीय गरज आसा. तोय प्लॅन रेल्वे मिनिस्टर्स हांच्याय बरोबर डिस्कस केला. अशा पद्धतीतली कनेक्टिविटी सातत्यात स्टेटीत क्रिएट करची आणि जाका आमी म्हणटा की विकसित भारत 2047 जो फुडल्या 25 वर्साचो माननीय मोदीजीचो विजनरी प्लॅन आसा त्या प्लॅनात गोंय विकसित गोवा 2047 हे बी अशाच पद्धतीत फुडें व्हरपा खातीर आमकां माननीय मोदीजींचो आशीर्वाद आणि गडकरीजींचे विजन हाज्या सकयल विकसित गोवा हो खात्रीनिशी जातलो हाजो हांव विश्वास व्यक्त करता.